हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. बेताळ म्हणटा तो मूळचो खंयचो? मूळचो तो हरशीं सावंतवाडीचो. सावंतवाडीचो बेतवाड गेलो तो. थंय जागो बांदून बेतवाड गेलो. मागीर तो बेतवाडच्या थ्रू थंय भाटावडी तो हे गांवांत गेलो. एडीन कित्याक आयलो ह्या गांवांत? हे ते भाटावडी करता म्हणून. भाटावडी भाटावडी क्रिस्तांव रामा करता. आनी तो कितें आपल्यालें तें सामान तो वडील तेरा येयलो. त्यो हाली मुर्ती घेतली आनी येयलो. बेताळाची मुर्ती घेवन आनी येयलो. हांगा कशें आयले ते? वड्यान येयले. थोडल्या दर्याच्यान येयले ते. दर्याच्यान येवन हांगा एका वाट खंय मेळटा तितून हांगच्यान हांगा पयलीं दर्या बेतवाड घेवन तो मडक्यो गेलो. मूग पयलीं थंय ताणें जागो केलो. थंय आवडनालो जागो. मडकेच्यान तो परत ते आमरेकार निवळ खात्यान कंप्लेन करता तेजो शब्द घेतलो. मलकाणाचो घेतलो. न्हवर घेतलें आनी तो आमरेकाराचो म्हणजे तोगान शब्द घेतलो. थोडल्या परत येयलो दर्या. दर्यान ताका तो परत ताका ते मनांत जालें की हांगा देवया म्हणून. हांगा येता ताका तो रावणांत दोगूय गेल्लेच ते म्हणटा रावणांत गावलो ताका. तर सोय जाता म्हणून आपलो मजाक वयता गांवांत. तर यो तुजे आमी दोगूय देंवले. ते म्हाळशेचें घरा तो कूड आशिल्लें म्हाळशे गांव त्या घरांत गेले ते. त्या घरांत तेंच्यान ताका बसून आपल्या तें हाड लागल्या बेताळान हाड लागल्या. उदक ते म्हाळशे तो बेताळ हो रावणांत गेलो उदक हाडपाक. रावणांत भितर गेलो तेणी तेजी काटी घेतली बरें सोडलो. ही 500 वर्सां पयलीं मुर्ती ही जाणटेली घेवन येयल्ली आमगे. ही जाणटेली आतां ते पळय ती जेन्ना देव हांगा जेन्ना कोवळ येयलो न्ही बेतळ तेन्ना खूब कडेन भोंवोन भोंवोन येयला. बोरये गेला ते पाणी आमचे थंय गेलो जाला. तसो खूब कडेन भोंवोन भोंवोन येवन तो मागीर शेवट ताका जागो खंयचो मानून देवा त्या महादेवाचो शब्द घेवन ताणें हो जागो ताका मान्य केला. तेन्ना सुरू हें ही मुर्ती 500 वर्सां पयलीं जावन गेली. म्हणजे जवळ जवळ ते 550 वर्सांची ही घेवन येयल्ली जाणटे. दर्याच्या बीच जय राखणदार कोळे भूमीत ह्या अठरा कुंभाचो अधिपती बेताळ. अठरा कुंभ 24 आकारी 24 गांवांचो तो अधिपती बेताळ. तो येता सगळे जे जे स्थानाचे ते धडे बांदून सगळे धडे बांदता कोणाक काय जावं नये म्हणून. आमचे मरे बेतळ पयलीं हांगा येयला. बेतोबा हांगा आयला हांगा येवन ताणें देवाक घेतले की आपल्याक जागो जाय म्हणून. देवाक सांगलें जागो जाय म्हणून तेन्ना सांगलें म्हादेवान की आपूण जागो दिता. पूण हे गांवांत अमूक चलता तें तुवें चिडी जाता तें नाल्यार आतां आपूण करता म्हणून. तेन्ना ताका आतां आपल्या वाट दाखय तो हेटल्यान देवा
दोंगरान वयर गेलो हां दोंगरा भितर रावणान ते दोगां कडेन येयले ते हांगा येयले पयलीं रावणान तेणी बेताळ येयलो मड्यान वाटेर दर्यान ताका रावणांत घालो जाल्यार दोग जाण येयले थंयच्यान येवन ते हाडपय ते माशे कुळाचे हितून घरान देवले माशे हेजे घरा थंयच्यान येयलो परत हांगा येयलो बेताळ एकटो येयलो हांगा बेताळ हांगा येयलो ताणें म्हाज्या जालें अशें आसा आपल्याक जागो जाय तर आपूण दितूं तर आपूण येता तो आपल्या जागो येयलो आनी तो हांवें इतल्यान वयर गेलो दोंगराच्या वयर गेलो थंय म्हाज्या खातीर वयर थारयलो आनी आपूण मला एकट्याक मनशाक जाप दिता आनी येता रावण तेका रावण जाय पूण थंय गेलो तेका घरा वचून तो आरे येयलो तूं बस म्हणून ते बेताळान तेका वचून जालें आपल्याक उदक दी कोणी सांगलें बेताळान तेका रावणाक रावणाक तो मनीस तो भितर गेलो रावणा भितर गेलो तेगली ती काटी जी आशिल्ली ती घेतला आनी बेताळ वयर येयलो आनी येवन तो म्हादेवान तो वांगडा कोवळे गेले तळाच्यान गेले ते दुर्भाटच्यान म्हणून तेका वाटेर तो बडको घालो बडको देंवचो बेताळाक बेताळाक ताणें हाडयलो खंय तेका म्हणून आपूण तसो कोवळे म्हादेवान तेणें म्हणलो हें वच तेणें सांगलें तुका आपूण तुका एक वर्साक 3 वर्सां जेन्ना आपूण हांगा येता तेन्ना तुका एक पळयता तेन्ना बडक्या चला थंयच्यान फुडें तळावले येयलो तळावले पावतरी तुका तळावले हय ते पयलीं कासांच्यान तळावले पावलो बडक्या सुद्दां तेका ते रावणाक भुतनाथ घालो भुतनाथ सुद्दां घेतलें भुतनाथ उतर घेतलें रावण सुद्दां घेतलो महालक्ष्मी आशिल्ली महालक्ष्मी लाडबाय घालो तेका लाडबायाचें घेतलें लाडबाय सांगलें तेणें अमूक आपले बेटी जाता ना तो नारायणदेवा देवळा कडेन येयलो थंय तळावलेच नारायणदेवा देवळा नारायणदेवा सांगलें की आपल्याक अशें आसा तर चल तूं फुडें ते वाटेर परत गोडकाजो घालो थंय गोडकाजो ते गोडकाजो जालें तर आपूण तुका एक वर्सा आपूण जेन्ना येता तेन्ना तुका पळयता फुडें गेलो फुडेंच्यान तेका खुटये देंवता म्हणून गावलो खुटये देंवता थंय तळावले गळी कडेन खुटये जाता तुमचें तो आमचो आपल्या तेणें सांगलें ह्या गांवांत कितें बोगाळो करपाची तूं कर तेका गावड्याक बोगाळ दिगाळ दिलो हे गांवचे तुवें बोगाळ तेजें कोस्तें गेलो कोस्तेचो जावता म्हणून आमचो कोस्तें हय तेजें सुतार घेतलें शब्द घेतलो तेका कांय ना तेन्ना चल तूं फुडें मागीर थंयच्यान तो फुडें आतां हितून गोळी जाता म्हणून गावलो ती गोळ आसा ती गोळी जाता थंयच्यान तो समतो तेजें उदक घेतलें हांगा येयलो बेताळाडे बेताळाड तेका वयर पावतरी तो गुडकाजो थंय आसा पळय दाखयता त्या गुडकाजो सांगलें चल तूं फुडें आपूण तुजे फाटल्यान आसा म्हणून आनी ताजो शब्द घेतलो तो फुडें गेलो कपसिराचो कपसिरी गेलो बेताळ बेताळान तेका कपसिरा शब्द घालो चल तूं दोगूय चला तूं म्हाजे आनी तो दोगूय वयता ते तेणें थंय गेलो तेणें ब्राह्म्याचें उतर घेतलें कपसिराचो शब्द घेतलो फुडें गेलो तूं पुरवान सगळें पावलो तेणें म्हळ्यार म्हाज्या तेका दाखयलें चलता बेताळान तेका सांगलें बेताळ ते बेताळान वता आशिल्लो पुरवान तेणें सांगलें ह्या गांवांत अमूक जाता वर्सां वचा वर खाता म्हणून तेणें तेका सांगलें तो लोक तेले गांवचे थंयचे आशिल्ले तेका ती शाव जाता गेले पळोवन म्हणून तेणें बेताळान तेका सांगलें तेका बेताळा उतराक ते म्हणून तुगेली शाव आपूण करता तुका वर आपूण दिता दसरो आपूण करता सगळें तेंच्या हाती करता आमोन्याच्या हाती हांव सांगलें तेजे कडच्यान कितें तुगेली कितें सत्ता आसा ती आपल्यान दी तेगेली पावर सगळें आपल्यान घेतली बेताळान आनी ताका चारलो म्हणजे मागीर हें केलें आनी तेका सांगलें तुका आपूण वर्साक कोमा आनी कोमी दिता आनी तुगेली शव आपूण करता फुडलो दसरो आपूण करता आनी त्या वर्साक तो शिगम्या पुंजय करप बेताळवाडी देवाक बेताळ येयल्यार 500 वर्सां जालीं आमचे बुद्दीचे जाणटेले सांगताले 500 वर्सां जालीं तेजे नंतर मागीर शांतावळ गेल्या बेताळवाडी पयलीं बेताळाचे आतां तुमी ते बेताळ पळयलें ते थंय बेताळाची 2 कडेन जागा आसा बेताळाचे एका जाग्यार नन्नी आसा आनी एका जाग्यार तळी कशी आसा पयलीं तो नन्नी बी आसा थंय पयलीं आशिल्लो थंयच्यान मागीर ते तळये कडेन गेलो तळी थंय आसा हांगा एका जाग्यार तळी आसा थंयच्यान तो 500 वर्सां पयलीं येयला बेताळ जात्रेक आमचो असो देवान कितें जालें कपलेसराक
की तुमचो उत्साह तेन्ना आपूण तुमचे कडेन आसूं जाय. कसल्याय उत्सवाक, जात्रेचो जात्रेक, शिगम्याचो शिगम्याक, कितें म्हणून उत्साह तेन्ना आपूण आसूं जाय. तेन्ना सांगडाक देव आमचो मदीं बसता. दोनूय कडल्यान म्हादेव कपलेश्वर मदीं बेता सांगडाक. रथांक तसोच रथ दिता. देव दोनी फुडें म्हादेवाची पालखी मदीं बेता त्या फाटल्यान कपलेश्वर, मागीर गणपती कमळेश्वर, भगवती, गणपती फुडें मागीर भगवती आनी मागीर कमळेश्वर अशें त्या लायनी आसता चालू. हो आमचो घोडकार जाता न्हय. हो खूब वर्सां पसून हांगा मुळचो हांगचो तो. ज्या वेळार बेता हांगे त्या टायमार ते बेतान म्हणजे हेणें ताका सांगलें हांगा तूं हात्याक दिवन ताका बय बसका करून तुका जे जाता तेन्ना प्रत्येक उल्याक आपूण तुका पावता अशें तरेन तें उलयल्लें सिद्ध करून निभान हें घुडकार वयल्यान बेताक तो बेता हांगा रावलो. आनी ताका 17 वर्साक एक कितें एक वर्साक वर्साक 3 वर्सां एक फळ पडटा. जसो जसो हांगा गेलो की हांगा एक फळ पडप वचप सकयल अशें करून आनी पयलीं देवतराची पयलीं फेरी जाताली हांगा. म्हणजे येवन सारको देवा बेता वचोन त्या सोणयार वचोन बसोन दांडो ते फातरी आसा एक ते फातरी दांडो मारून आवाज करून चड चड करून येतालो गांठयेन जेवप तेणें. आनी हेजी परंपरा पसून हें आसा. रातचो उशीर जालो तो व्हरोन पयलीं ते गोळी कडेन म्हणजे भंयस जाल्लो लोकांक. तेन्ना रातचो तो कोणी गावलो सारको मनशाचें रूप घेवन पायतालो व्हरोन आनी ते शिमे सोडून तो परतो येतालो. इवन म्हाका पसून हांवें एकदां वर्स रातचें आमी एक कोंबे हाडपाक गेले थंय कोणाक तरी बुडयो जालो. सारको देव कसो मदीं मुखार येवन सारकी वाट टेकून काडटा आनी यो करतालो म्हणून असो हे म्हाजी बुद्धी पसून. हालीं पसून देवताची तशेंच देवाची आमी नवी स्थापन करता न्ही तेन्ना देवाची पयलीं लांकडां तेन्ना देव काडले ना. आमी दोग जाण न्हिदलेले, हांव आनी आदिनान देवान न्हिदलेले. थंय जाल्यार रातचें बरें रातचें खाप 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 आवाज जालो. हांव उठलें ताका सांगलें म्हणलें आवाज म्हणलें आयक कोणाचो येता. आमी म्हणलें या आमी आतां घरा. कारण देव भितर आनी हो देव कितें म्हणून देंवता तुमी आनी रातची हांगा कितें जाता अशें. 12 नंतर आमी वचोन घरा उरले. अशें आमचें प्रत्येक हेका अशें आमची बुद्धी. देवाची आमी मूर्ती स्थापन करतले टायमार तेन्ना देव उबो करतले टायमार आमी हेका हांगा कांयच येयलें ना विडो बी. तेन्ना देव कसोच आमकां उबो जायनाहलो पाशाण तें देवाचें. तेन्ना बऱ्या वेळार कोणाक जाणटेल्याची याद जाली आरे म्हळ्यार देवाक कांयच येना. जेन्ना आमी येवन हांगा घराण्या घातला तेन्ना घराण्या घातले थंय वचोन जाल्यार तें पुर्व जालो. पण थंय जाता थंय कडक आमी दिसता. तो शिवराक तो अशें कांय मार तें कांय कळना. रथ ताका रथ घालता आमी अशें आसा वाटेन. अशी येता वचो असो गणपती परत असेल तर आपल्या जाग्यार वयता.